Welcome to the Garden of Glory. पवित्र खुर्साचे मागणे. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भो मोगाळ जेजू, देवाचे शेळये, हांव एक किरकोळ पातकी तुका आनी तुज्या खुर्साक मान दिवन नमस्कार करतां. होच तो खुरीस आमच्या पातकांचो. ह्याच खुर्सान तुज्या खांदाक घावो केलो. होच तो खुरीस जाचे वरवीं तुज्या दोनूय हातांक आनी दोनूय पांयांक घावे जालेत. तुजी हाडां चिंचून उडोयली. ह्याच खुर्सान तुजी दूख चोडोयली आनी शेकी ह्याच खुर्सार तुवें तुजो प्राण सोडून आमकां सोडवून जोडली. आयज हांव हांगा आसां. सगळ्यां पयलीं तुका दिनवासतां. तुवें ह्या किरकोळ पातक्या पासत हो खुरीस खांदार घेतलोय आनी ह्याच खुर्सार तूं मेलोय. तर मोगाळ जेजू, ह्या खुर्सांत आमच्याय दिसपट्ट्या जिविताचे खुरीस उबारूंक आमकां तूं बळ दी. आमच्या घरांत पिडा, ओनीत, खोंत, दूख आसा जाल्यार आमचे वेल्यो निवार आनी ओदी करून हे म्हजे गरजेन तुजो आलाशिरो फावो कर. तुका जाय तें ह्या वेळार माग. मोगाळ माय, खुर्सा मुळी तूं उबी रावून तुज्या पुताच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय. तर ह्या किरकोळ पातक्याची मागणी आयक आनी आमच्यो गरजो जेजू फुड्यांत व्हर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.